नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी तोरा चपणांक घालुया। तोरा चपणांक घालपाक हे हांवें मोठें मीठ घेतलां। मीठ घेता आसतना वतान बरें सुकोवन घेवपाक जाय। ही हांवें तोरां हाडल्या। तोरां चपणांक घालता ती भितर कातो जाल्ली आसपाक जायना। ही तोरां हांवें बरी उदकान धुवन घेतल्या। उदकान धुल्या नंतर ताचें उदक सगळें निसतोन घेवपाक जाय, उदक उरपाक जायना। आनी तोराचे देठ हांवें काडूंक ना, देठ तशेंच दवरल्या। देठ अशेंच दवरपाक जाय। ही एक हांवें प्लॅस्टिकची पिशवी घेतल्या। अशी आमकां तोरां घालून घेवपाक जाय। ताजेर मीठ घालपाक जाय। मीठ घातल्यानंतर परत तोरां घालता। ताजेर परत मीठ घालुया। मीठ घातल्यानंतर ही पिशवी आमकां घट्ट बांदून घेवपाक जाय। पिशवी अशी हांवें घट्ट बांदून घेतली। हाजेर आमकां वजन दवरपाक जाय। हाजेर हांवें फातर दवरल्या। फातर दवरून ताजेर हांवें मोठोसो एक गुणो दवरला। चड वजन दवरता तितलें चेपण बरें पडटा। ही तोरां 4-5 दीस म्हणल्यार आमकां अशीच दवरपाक जाय। ताका बरें उदक सुटपाक दिवपाक जाय। तोरां हांवें चपणांक घातल्यार 5 दीस जाले। पळयात तोरांक उदक बरें सुटलां। आतां आमी हे सगळे फातर काडून घेवया। हाजेर आमी वजन दवरलां तें काडून घेवया। तोरांक बरें चेपण लागलां। ही हांवें बरणी घेतल्या। बरणी बरी धुवन वतान सुकोवन घेतल्या। हातून हांव सगळीं तोरां भरून दवरतलें। तोरां भरून दवरता आसतना हातून हांव थोड्यो जित्यो मिरसांगो घालता, हरव्यो मिरसांगो घालता। ह्यो हरव्यो मिरसांगो हांवें बऱ्यो उदकान धुवन घेतल्या। हरव्यो मिरसांगो घातल्यो म्हणटकच तोर खाता आसतना बरें रुचीक लागता। तोरां बरणेन भरता आसतना फूल भरपाक जायना, थोडोसो जागो सोडपाक जाय, असो गॅप दवरपाक जाय। हातून आमकां हो थोडो खळ घालून घेवपाक जाय। तोरां बरणेन घातल्यानंतर ती तोरां कुरकुरीत उरपाक जाय, खूब दीस बरी उरपाक जाय। ताका लागून हे बारीक बारीक फातर आसा ते ताजेर आमकां घालपाक जाय। फातर घातल्यानंतर मागीर हाका घट्ट झाकण लावन हाका कपडो बांदून दवरपाक जाय। पळयात तोरां बरी कुरकुरीत जाल्या। अशी बरी कुरकुरीत जावपाक जाय। चपणेची तोरां, खळांतली तोरां बरणेन भरल्यानंतर ताजेर बारीक बारीक 2-3 फातर दवरपाक जाय। तशें केल्यानंतर वर्सभर ही तोरां कांयच जायना, बरी कुरकुरीत उरता। चपणेची तोरां, खळांतली तोरां खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही अशी करून पळयात। तुमकां आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्थ राहात। देव बरें करूं।